हांगा मरे आमचे पयलीं हांगासर आमकां येवपाक वचून एक हें नासलेली, पांयान आमी चलोन हांगासून वयताले. जेन्ना मिलिंद साहेब गेल्या फावटी जिखून येयलो तेन्ना हांगा एमपीटीक रिक्वेस्ट करून तेणी बरेंच बरो हांगासर ट्युरिस्ट पॉयंट करून दवरलेलो आनी बरें हें जाल्लेलें हांगासर आमकां येवपाक बिवपाक व्हडलो रोड बीन करून तेणी गाडी व्हरपाक बीन आमकां सारके दारान पावलेले आमचे. आयज इतलो बरो ब्युटिफूल गार्डन अशें जावन हांगासर म्हटल्यार एक भुरगे हांगा येवन जे आवटसायडर बिटर येवन इतले घाण करतात थंयसर पळय जाल्यार बाटले फोडून सोरो पिवन रातचे चेडवांक घेवन येतात आनी सामकी मस्ती चल्लेली हांगासर. आमी पुलिसांक पसून सांगलें पुलीस येता, पूण पुलीस येता तेन्ना धांवता सगळे आनी मागीर ना परतून हांगा डेली चालू आसा हांगासर धुमशाणां. आमचें एक रिक्वेस्ट आहा की पुलिसान मातशें हांकां एक हे बाटले बिटले घेवन बसता तांकां येवन हें करपाचो, धांवडून घालपाचो हांगा बाटले. पूण ट्युरिस्ट येवन बसल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना आनी आमी हांगासर रेजिडेंट आमच्या हांगासर टेंपल आहा, एक चर्च आहा आनी थंयसर बरेंचे बरें देवाचें एक हें चलता, पुजा बिजा चलता. पूण हांगा ते लोक तांकां पळोवन मातशें फाटीं फुडें जाता येवपाक बिवपाक. त्या खातीर आमी एक रिक्वेस्ट मागता, आमी हेज्या फुडें आमी एक कंप्लेंट दितले हेज्या पुलीस स्टेशनार कलेक्टराक आनी आमच्या लोकल मिनिस्टरा कडेन दितले की हांगासर हे कितें जाता ते धुमशाणो बंद करपाक. मनीस येतात की हांगा सोऱ्यांचो हे बार घातलेले भाशेन आयज आमी पळयता की दॅर इज इलिगल बिजनस ऑन लिकर हॅज बीन स्टॉप. पूण आमच्या हांगासर चल्लां तें पळोवपाचें न्हू. तर समाजा लागीं हांव मागता आनी तशें गोवोरमेंटा लागीं मागता की जाता जाल्यार बेगीनूच हाजी तुमचे दोळे उक्ते करून बरेपण हांगासर हाडूंक तुमचो आमकां हुस्को दाखोवंक. सर यहाँ पे हमारा घर नज़दीक है, यहाँ पे पीता है लोग आके, उसके बाद बाटली फोड़ता है, रात को म्यूजिक लगाता है, ऊपर से मस्ती करते हैं लड़की लेके यहाँ पे मतलब हम लोग के बच्चों को इसका बहुत इफेक्ट पड़ रहा है. पूरा गार्बेज ऐसा खा के खाना भी ऐसा ही बाहर की इधर फेंक देते हैं. बाटली पीने के बाद पूरा बाटली फोड़ के इधर उधर सब फैला के रखे हैं. यहाँ पे हम लोग को इस वजह से बहुत दिक्कत होता है. नज़दीक में हमारा घर है, बाद में बच्चों को इफेक्ट पड़ता है, पढ़ने के टाइम उनको दिक्कत होता है.